आता 2022 ह्या सरकारान पोस्ट फॅक्टो इव्हेंट केलेले आहा. From 2022 till date, today the government has spent 677 crores. म्हणजे कॅल्क्युलेशन केल्यार रे आमदार 46 lakhs per day. 46 lakhs per day in the last from 2022 onwards. जेन्ना प्रधानमंत्री आयलो त्या वेळार 13 कोटी म्हळे विकसित गोंय विकसित भारत करपाक. म्हणजे 22 लाख प्रत्येक मिनिट 22 lakhs प्रत्येक मिनिट. ह्याच सरकारान पहिले आम्ही प्रश्न घायल्लो 150 कोटी रुपया ऑन द स्वेरिंग इन सेरेमनी. ते बरें आतां स्पीकर सर हे आमी तुवें काँग्रेसीन केल म्हणशी कित्याक जेन्ना हांव प्रधानमंत्री नांव घेता तूं पंडित नेहरू नांव घेता तेंय केल म्हणशी ही कर्मां तुमगेली. आज जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणटा विकसित गोंय करतलो म्हणून 2037 प्रधानमंत्री म्हणटा 2047 द वे expenses have been done on events 677 crores 46 lakhs. Will you make sure you curtail this, otherwise will you curtail these expenses and the election year नाल्या आंको आता तुम्ही सरकार तुमच्या दारी उल्लेख केला हे सरकार तुमच्या दारी वयता थिंगा लोक म्हणटा लोक जाला भिकारी आणि हे सरकार तुमच्या दारीचे तुम्ही जेन्ना वयता आज विकसित गोंय करपाक मुखेलमंत्र्याचे स्वप्न हे जात जाल्यार चयल्यार विकसित गोंय जाता. अरे इतले रीण वाडटा हे तू कंट्रोल कटेल दुयेंस बंद करपाचो तू प्रयत्न करतलो. तुका तुगेली लेटर जी वेंजीन सांगला 6 तारखेक तुवें सप्लिमेंटरी डिमांड्स घायले त्या वेळार तुका एक अप्रुवलूय मेळ्ळा 6 तारखेक आम्ही वाचला फ्रॉम RBI दॅट यू कॅन टेक अबाउट 1200 crores. हे रीण काडपाचे दुयेंस तू एक दोतोर हांव सदांच म्हणटा हांको म्हणटा हे दुयेंस काडपाचे बंद कर उणी केला मुट्टो बंद कर. रेव्हेन्यू स्टेटीचो केन्ना येतलो आनी हे व्हेरी क्लियर कट हांव सांगचे मुखेलमंत्री आज बरो हार्ट बीट घान बरो दिसता सारको हार्ट कित्याक हे इव्हेंट